कोंकणी उलय लंडन फुलय एट आवाज रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मीना गोयस गांवांत लोतोलीचे तुमचे मुखार घेवन आयला बाब तेवदोसियो टेडी रॉड्रिगीस सांगे गोंय हाणें बरयलोली आपली कवितेचें नांव गांधी जयंती। ऑक्टोबराची 2 तारीख व्हडे खोशयेन आनी उर्बेन मनयतात गांधी जयंती। हातान घेवन दांडो पांयांत नासले मोचे वाणू माडोयत भोंवला भारताची माती। सगळी झुजां नाकात सदांच वावुरलो हाडूंक शांती। बापूजी म्हणटालो सगळे आमी एक मांदी नासलो दोव्यो काड्यो काती। सदांच एकवट करूंक वावुरलो धर्माक कसल्योय आसूं जाती। संसार मान भागयता भारत देशात कुशालकाय मोठी। पुतल्याक फुलांचो हार मान दितात हात जोडून पेटोवन वाती। देश चलोवपी माथ्याक घालून तोपी कुडीर नेसोन धोवी धोती। आपण गांधीवादी म्हणून फुलोवन भोंवतात आपली छाती। सदांच गरीबसाणेन चल्लो गांधीजी नासलो व्हडलो लाखपती। आतां बदलला सगळें आमदार 5 वर्सांनी 7 करोडपती। आमकां आतां दूख जाता मोठी पळोवन राजकारण चलोवप्यांच्यो राटी। दिसान दीस वाजयतात ते चोरयेच्यो घंटी। चळवळे वेळार फोर्जीच्या फाटीर लाटी। देश चलोवपी हॉटेलांनी करतात पार्टी। बायलांक ड्राय डे भितरल्यान सोबयतात मौजीन घराच्यो 4 वंटी। बापूजीची देख आमी घेवया ना तर फायदो ना म्हणून गांधी जयंती। देव बरें करूं। कोंकणी उलय लंडन फुलय।